alive with faith and tradition as devotees celebrated the Konsache Fest on the Fest of Our Lady of Snow, one of Goa's most cherished agrarian and religious festivals. Hundreds of parishioners, farmers, and villagers gathered to take part in the age-old tradition that marks the season's first corn harvest. As part of the celebrations, the first corn of the season was ceremonially harvested and offered in thanksgiving before being distributed among the faithful, symbolizing gratitude for a bountiful harvest and prayers for prosperity in the farming season ahead. The annual fest beautifully reflects the deep bond between faith, agriculture, and Goan heritage, bringing generations together to preserve a tradition that continues to be an integral part of Raya's cultural identity. गांव आहाय वेल्या स्टॉकिस्टान पुण्याचो ओल्ड कॉम्प्लेक्स पोर्तुगीज तेंपार पयस फावटीर बार्देस म्हणटा ते सालोय मागीर इलियास आनी तालिगांव आनी आमगे सालसेटा राय तीन कडेन हे सगळ्यान पयल फेस्त जाता पणसाचें आनी तिनूय गांवां मदें पयल पणसा फेस्त तें आमगेलें रायचें पणसा फेस्त आमचे उपरांत मागीर तालिगांव आमचे उपरांत मागीर सालोय आनी मागीर तालिगांव तर हे फेस्त मेन म्हणल्यार आमगे पयली कोमनिदाद ही कोताली सगळे गांवकार सगळे आमगे 15 वांगड आसलोले हे एकठांय मेळ्ळे फेस्त कोताले पूण हालींच्या दिसान आख्खो लोक एकठांय येवन कोफरार जावं फाब्रिकार जावं आमची गांवची सगळीं जावं एकठांय येवन परब करतात म्हणटकूच ही परब आख्खी गांवची जाल्यार आदीं जायतो लोक येतालो आनी आमचे सगळे जे गांवकार आसले गांवचे कोमनिदादींतले ते सगळे एकठांय येताले आनी फेस्तान वांटो घेताले आनी म्हणपा म्हणल्यार ही पयली फेस्त पणसाची आमची जातूच फाल्यां सालोय आनी मागीर तालिगांव आनी उपरांत सालसेटान 12 गांवचे फेस्त म्हणटात सगळे कोलवा नावेली धरून पूण पयलीं आख्ख्या गोंयान पणसाचें फेस्त म्हणल्यार 17व्या शेकड्यासून ही आमगे रायची 1699 आमची गोष्ट बांदलेली उपरांत सगळ्या गांवांत ही सुरू जाता सगळ्यांच्या नांवान आनी आमचे रायच्या साक्रामेंताच्या कोफरारीच्या नांवान हांव सगळ्यांक बोas festas de Nossa Senhora das Neves फेस्ता ते एस्पिगा हांव सगळ्यांक आवडटा भाव भयणांनो आयज आमी रायची फिरगोसकारां हे कोणसाचे फेस्त समारंभांत नेवी सायबीण आमचे आस्कारीन हाचे ही परब व्हडा उमेदीन आमी मनयता आनी कितें भशेन आतांच आमच्या गांवच्या पुतान बिशप आग्नेलो पिनेरो जो सिंधुदुर्ग डायसिसचो बिस्प साहेब येवन ही कोणसां कातरल्यान एके भशेन आमी ही सुरवात दिता ही पिकावळ जी आमच्या भावा भयणांनी जायत्या पोस्टाक रसांनी केल्या ताका हे नेवी सायबिणीच्या सादारण बेसांवां फावो जावं सो कितें भशेन आमी सगळे हे यादनीक जे एकठांय जाल्ले आमचो फादर जानवाऱ्यो फादर सावत म्हज्या नांवान सगळे जे यादनीक हाजीर आसले जावं एसडी फादर्स जावं गांवचे पूत जावं आमचो फादर जोवी तेजो खोपेलो मानोराचो जावं जेजुईट आमचे सगळे यादनीक आमी तुमकां विश करता रायकारच्या फिरगोसकारांक जे हांगा आसात जे मिसाक येवन गेले जे परदेसान आसा सगळ्यांचो आमी उगडास करता नेवी सायबिणीचो आशिर्वाद आमचेर सगळ्यांचेर आमी मागता हें म्हणटा आसतना जायते जाण भावुरले तांचेरूय देवाची कृपा आमी मागता देव बरें करूं हॅपी फिस्ट गॉड ब्लेसेस ऑल तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.